नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टिकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक प्रतिक्रिया येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मर्दनेकर तुमचे मुखार ह्यो साश्टींतल्यो आनी पुराय गोंयच्योच आमी ह्यो खबरी करतात. तातूंतली एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे काल गोवा हिंदू असोसिएशन ही एक गाजिल्ली गोंयकाराची मुंबयतली संस्था जाच्या कला विभागाक आकार दिवन त्या विभागा खातीर सतत 40 वर्सां काम करपी आनीक ताज्या फाटल्यान गोंयांत जाणट्या खातीर स्नेह मंदिर ही एक वृद्धाश्रम आधुनीक स्वरुपाचो उगडपी आनी तो पूर्ण जावन ताजे सगळे हे वेवस्थापन सांबाळपी अशें रामकृष्ण बाब नायक हे काल संवसाराक अंतरले. वयाच्या 96व्या वर्सा ते काल आमकां सोडून गेले. तांची याद करपाचें कारण म्हणजे समाजसेवा आनीक समाजसेवा हेच आपलें व्रत अशें म्हणून ताणें आपलें पुराय जीवन ताका हे समाजसेवेक अर्पून दिलें. ताका लागून ते लग्न सुद्दां जावूंक ना. आनीक फकत आपलो गोवा हिंदू असोसिएशन आनीक स्नेह मंदिर इतलेंच न्ही तर मडगांवची विद्यानिकेतन ही संस्था, समाजसेवा संघ ही संस्था म्हणजे सांस्कृतीक शिक्षणीक मागीर आमच्या नाटकाच्या अशा सगळे वेगवेगळ्या मळाचेर काम करून आनी तांचो सगळ्याचो संबंध समाजसेवे कडेन जोडपी रामकृष्ण बाब हे आमकां काल सोडून गेल्यात. ही कार्यावळ आमी तांच्या यादीक ओंपतात आनीक तांच्या आत्म्याक सद्गती लाभची अशें मागतात. आनीक आमचे हे आजचे कार्यावळीक सुरवात करतात. आज एक एनजीटीन आज म्हणजे काल दिला एक म्हत्वाचो हे दिला की जे कोलवा हॉटेल कोलमार आसा ताज्यो एक 11 बिल्डींग आसा तातले 8 बिल्डींगो इलिगल. फकत 3च बिल्डींग्यो आसात त्यो लिगल आसात आनीक त्यो 8 बिल्डींग आसात त्यो हाज्या पयलीं जे आमचे CJ म्हणजे ऑथॉरिटी आसा पळय तेणें ऑर्डर दिल्ली की डिमॉलिश करपाचें त्या प्रमाणे ते डिमॉलिश करचें अशी ऑर्डर दिल्ली आसा. तुवें तें हॉटेल पळयलां आसतलें आनी ते येदे व्हडले अड्डे बी म्हळ्यार कितें जवळपास म्हाका 165-160 कितें तरी रूम आहा ताका हाटी येता भितर. मेन म्हणजे ह्या हॉटेलाचें कशें आयलें तें खजान हय इतले कायदे हे आसून हय स्थानीक पंचायतीन एकूय ना ह्या हॉटेलाक कशी परवानगी दिली, कित्याक ताका ऑब्जेक्शन हाडलें ना, बंद कित्याक केलें ना हें आतां तुवें हॉटेल पळयलें जाल्यार कोलवा रेजिडेन्सी आसा ताची सारकी एंड पॉयंटाक तें आसा. आतां तें गार्डन बिडन जे लोक बसताले आतां तें प्लास्टीक हें घालून गार्डन केलां चेंजींग रूम बी त्या सायडीक तांणी ऑलमोस्ट ते बिचार पावले आसा म्हणजे मुखार शेक लागता तेजे फाटल्यान कोलमार इतली करसर आमचे ऑथॉरिटीज आशिल्ली खंय ते पडटा. आतां तातूंत जर पळयलें जाल्यार तूं सांगता तशें 8 बिल्डिंगो आनी 160 सुमार रूम ते मोडटले. मोडले म्हणून आतां रिस्ट्रिक्शन जातलें आनी इतले वर्सांनी रिस्ट्रिक्शन जातलें. आतां ते कोलमार हॉटेलाक थोडी वर्स जालां म्हणजे हाका बांदपाक कशी दिली ताका प्लस म्हणजे आतां 86 साकून कन्स्ट्रक्शन आसा थंय कन्स्ट्रक्शन ताजे नंतर तरी ते बंद जावपाक जाय. 91 तरी बंद जावपाक 92 बंद जावपाक जालें ना हें चालूच उरलें कंटिन्यूअस आनी तितलेंच जालें ह्यो बिल्डिंगाचो पाड जालो. मुखार ताणें स्विमींग पूल वाडयला ताजे नंतर ताणें आपल्याली रेस्टॉरंट बार कावंटर अशें करून करून आनी एक भायर गॅलरी केल्ली अशी ताणें इतली वाडेसर हे ऑथॉरिटी करताली कितें जावं एक जोडीत जाल्लें ना ताका ताजे प्रयत्न करून 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 ताणें हें म्हाका दिसता कोलवांतलें तिसरें बांदकाम म्हणल्यार रेस्टॉरंट हाजे पयलीं आनी एक अशें सिल्वर सँड तांची सिल्वर सँड जालें तुगेलें 49ers म्हणून एक रेस्टॉरंट जाता तें जालें. आज ऑर्डर आयली ती काल आयली ती कोलमाराची सो ती हे रेस्टॉरंट तें मोडपाचें ताजे प्रयत्न जाता. पूण हे जर पळयलें जाल्यार एक म्हणटा तो सद्याक ते कोलवा किंवा कोस्टल बेल्ट आसता पर्यावरणाचो विध्वंस कितले प्रमाणांत जाता, मोठ्या प्रमाणात विध्वंस जाता. हे हाकाच लागून म्हणटा हांव तुका एक कन्स्ट्रक्शन येता आतां तुवें जर मिकीस पयलें मिकीस बांदलो तें सँडुनाचेर ताजे पयलीं एक कोणी फॉरेनरान थंय बंगलो बांदिल्लो तो मोडिल्लो इलिगल न्ही तो सँड्यून हें केलो म्हण तो मोडिल्लो आनी त्या ताजेर हो इतली वर्सां बांदून हें करता आनी आमचें प्रशासन आसता उबी रावता आनी ताणें आपूण 4 म्हयन्या भितर मोडटा म्हणून सांगून बसून ते चलयतालो ताजे म्हण बसून. ताजे नंतर तुका सांगता आतां हे कोलमार अशी अनेक म्हणजे बांदकामां त्या हातूंत भितर आयिल्ली आसात. ताजे नंतर आमी आनी एक पळयलें जर कोलवा क्रिकाची जो कोलवा क्रीक झगडटा पळय संघर्श करता तातूंत भितर कितले हॉटेलां घाण्यारे उदक सोडटात, थंड पाणी सोडटात ताका लागून ते कोलवा क्रीक परतो परतो पोल्यूट जायत आसा.
म्हणजे हो विदोश असो चालूच आसा आनी हाजेर कोण कांय करना सारकें म्हणजे आता ही पसून जी केस आसा ती जुडी जाल्ले कडेन आतां व्हरतालो ते म्हणटा आपण 2012 हे केल्ली ती सारकी लॉजिकल कन्क्लुजन करपाक पावपा खातीर 2024 12 वर्सां म्हणजे एक तप काडचें पडलें आनी ते म्हणटा की ही जी ऑर्डर दिल्ली आमच्या ऑथॉरिटीन जी ऑर्डर दिल्ली ती 2022 दिल्ली आनी 22 तांचे मुखार म्हणटा आपण सामकी आपली अशी केस मांडली की सुरवातेक जे सेल्डीड जाल्ले ते फकत 4600 स्क्वेअर मिटर असल्या तितले जागेचोच ताणें हे जाल्ले सेल्डीड जाल्ले त्या वेळार आज जर ती जर ऑक्युपाय केल्ली पळयल्यार 15,000च्या वयर 2 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑक्युपाय केल्ली आसा हाजे पयलीं जे टुरिझम डिपार्टमेंट आसा तांणी क्रिमिनल केस घालपाची तयार केल्ली आतां ते कित्याक लागून मागीर फाटल्यान घालूंक ना तो म्हणटा शोशनाचो विशय आसतलो पूण तांणी घाल्ली अशें आसतना ही ऑर्डर एक मागीर वेवस्थापनान एनजीटी भितर चॅलेंज केली आनी काल एनजीटीन ही ऑर्डर दिल्या सो एक प्रकारे तूं म्हणटा की हो आतां पर्यावरणाचो विजय काय तांचे खातीर एक दुखदिणी गजाल की तांकां तितले सादे कारणां खातीर इतली वर्सां झगडची पडटा दुखदिणीच गजाली आतां कितें आसा कोर्ट मातसो आपलो टायम घेताच म्हणून तातूंत आमी कांय करपाक शकना पूण एक वटेच्यान आमचे खातीर बरी गजाल की जुडितले असली कोण तरी आसा आनी ताका लागून एक प्रोटेक्ट जाता विध्वंस जावपाचो जालाच विध्वंस तो भरून येवपाक शकना पडतो आनी अशें विचारपाक जायना आमी की हे दर्यावेळ आसा म्हणून आमकां थोडेशें कितें येता हाका लागून संवसारांतल्यान लोक हांगा येतात दर्यावेळ तीच जर तुमी हें करपाक लागले एक जेन्ना फाटीं जेन्ना जे वेस्टर्न घाट्स आनी भितरान दर्याचे वेळ हाजो जेन्ना अभ्यास जाल्लो तेन्ना ताणें हें केलां की हे सँड्यून्स आसा म्हणून जे दर्याचे लाडू आसा ते हाडून उरता ते जर सँड्यून्स गेले तांचे भंय आहा ते दर्याचें उदक पावसाक मडगांव पावसाक हें तुवें सारकें सँड्यून्स आसा म्हणून तें उदक पावसाक वयर येवपाक शकना जेन्ना भरती जावं हुंवार येता उदक सगळें दर्याक वत लास्टाक उदक तेन्ना तें उदक जर आयलें जाल्यार परती शेतांनी आमच्या खाली उदक भरतलें कळ्ळें तुका आनी मडगांव पावपाक शकता इतलें पयस ना कळ्ळें तुका इतले भयानक हाजे परिणाम जावपाचे आसा ट्रिब्युटरीक जर भरलें जाल्यार उदक ऑटोमॅटीक वयर येतलें न्ही अनेक काळची म्हणल्यार एक सामकी अस्वस्थ करपाची गजाल म्हणल्यार पयर जाली ती एक पयर की एक 3 वर्सांची चली आनी एक 2 वर्सांचो भुरगो चलो भुरगो तांकां मडगांवां सोडून दिले ते चली आमचे गांधी मार्केट हातूंत मेळ्ळें आनी थंय ती तो भुरगो आशिल्लो तो RPFच्या हांकां मेळ्ळो प्लॅटफॉर्माचेर मेळ्ळो आनी अशें आतां कळटा की एक कपल नेत्रावती एक्सप्रेसीच्यान 2 दीस पयलीं आयिल्ले ते ह्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ले आनी ताणें ह्या भुरग्यांक सोडला आनी ते गेली ही एक म्हणजे मनीसकायेचे दृश्टीन जर पळयली जाल्यार ही सामकी ही खरी मनशांनी केल्ली गजाल काय अशें म्हणपाची पयलीं वेगळो अंदाज काडटाले की किडनॅप करून बी हाडल्यात फर्स्ट क्लास पूण आतां अशें दिसून येता की CCTV जे पुलिसांचो तपास जालो तेन्ना म्हणटा CCTVचेर पयलीं जी मेंगलोरच्या नेत्रावती एक्सप्रेस जाली तातूंतल्यान ती आयली ती देंवली ताणें त्या चल्याक थंय सोडलो आनीक दुसरी हाडून गांधी मार्केटाक तुका पेडा कडेन सोडलें आनी ती परती गेली खंय गेली ती कांय कळना पुलीस ताचो शोध चालू करता पुलिसांनी अंतरराज्य बाकीचे पुलीस नाक बेंगलोर जावं ते कर्नाटकातले पुलीस नाक तांचो फोटो हें धाडला काडून तपास चालू आसा हें तुगेलें सारकें आतां मेन गजाल कितें की दोगांयकय सारकें उलोवपाक कळना धाकली आशिल्ली कारणान तांकां उलोवपाक कळना ती फक्त मम्मी पप्पा इतलेंच म्हणटा म्हणून पुलिसाच्या सुत्रा कडल्यान आमकां कळना म्हणजे ती सांगपाक शकनात कोण ती आतां ताजे खातीर एक उपाय पुलीस अशें चिंततात की तांच्या दोगांयचो DNA करचो टेस्ट सो दॅट भाव वेगवेगळे आसा काय कायद्याचे सुपस्कार पूर्ण करचे पडटले म्हणजे कटकटीचे आसा उपाय ना ताका करचे उपकार पूण एक खरें तूं सांगता तशें की सामकी मनीसपणाचेर एक दाग लावपाची घटना ही कोण येता आनी त्या भुरग्याक करून वता जर ती खरी आवय बापाय सोडून गेल्यात जावं तांगेले कोणी सोयऱ्याने हांगा सोडला तांकां जाल्यार हो सामको दाग आनी हाज्या इतली वायट कृती कोण करपाक शकना अशें दिसता पण हाजेर नाल्यार एक हें आसपाक जाय अशें कोणाकय भुरगीं नाका जालें पुसपाक जायना तर तांच्यांनी ती ऑर्फनेजाक किंवा कायदेशीर उपाय घेवपाक जाय सो आतां एकच आतां सद्याक एक आतां
6 तारखेर मडगांवां जी आमच्या प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जावपाची आसा ताजो सद्याक तयारी चालू आसा. आनीक म्हाका दिसता आमचे मडगांवचे जे बस स्टँड आहा तेय आतां शिफ्ट म्हळ्यार म्हणजे काल पासून ते सगळे हांगा हाडलेले आज दिगंबर कामतीन वचून ते पळोवणी केले तामन पी आशिल्लो. सो आज एकंदर स्थिती कितें आसा? एकंदर स्थिती म्हळ्यार आज एसपीजीची एक टीम आयिल्ली. तांचे बरोबर दक्षिण गोंयचे कलेक्टर, ट्रॅफिक एसपी, सावथ एसपी सेक्युरिटी अशे वेगवेगळे ह्यो सगळ्यो एजन्सीज आमच्यो ज्यो आसात तांणी पळोवणी केली. सेक्युरिटीची नदरेंतल्यान सगळी पळोवणी तांची जाली. तांचे नंतर ते म्हणजे बस स्टँडाचें काम खंय स्टेज आसतली कितें सगळी तांणी तपशील घेतलो आनी ताचे नंतर ते हांगच्यान जो बेतलाक दुसरो इव्हेंटाचो मिटींग जावपाचें आसा थंय गेले आनी थंय तांणी पळोवन गेली. जो PM कसो येतलो हाजेरूय अजून फायनलायज जालें ना. बेतलाक तो पयलीं जातलो, थंय हेलिपॅड तेगेले जातले. थंयच्यान तो फातोड्डा म्हळ्यार कसो येतलो हाजेरूय तांणी रस्त्याची बी पळोवणी केली. म्हणजे कुंकळ्ळेच्यान जो रस्ते येता ताची वाटेर सगळे रस्त्यातल्यान येतलो काय हें फायनल जालें ना. पूण ताणें पळोवणी प्राथमीक पळोवणी केल्ली आसा. म्हणजे हो रस्तो फिजिबल आसा ताका येवपाक, खंय खंय बंद दवरपाक पडटलें, कशें ट्रॅफिक करपाक पडटलें हाजेरूय तांची पळोवणी जाल्ली आसा. आज ही प्राथमीक तयारी तांची जाल्ली आसा. हाजे नंतर ते ठरतलें, मिटींग जातली आनी ताजे नंतर ते ठरतलें आनी फायनल जातलें. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो ह्यो खबऱ्यो. सद्याक नाय म्हटल्यार लोकांक प्रायम मिनिस्टराच्या जे विजीट आसा ताचे उत्सुकता लागिल्ली आसा. हाजें एक कारण म्हणजे त्या निमतान काय जायना केळशी थंय रस्ते व्हडले जावपाक लागल्यात. मडगांवां आमचे जे बस स्टँड आसा ताजे डांबरीकरण जावून थंय रस्तो सगळीत जाता, रस्ते व्हडले करतात. सो हातूंतल्यान नाय म्हणल्यार मडगांवांतले आनी दक्षिण गोंयचे जे जे तांकां कनेक्टेड आसात थंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटले. सो आमचे गोंयचे लोक ह्या इव्हेंटा कडेन त्या दृश्टींतल्यान पळयतात. आनीक हो इव्हेंट सक्सेसफूल करपा खातीर सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा. आमी आमची ही चर्चा इतल्याचेर सामयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.